मडगांवां एका मोबायल दुकानात चोरी जाली। चोरांनी सुमार 1.5 लाख रुपयांचो म्हालवज फारायलो। सीसीटीव्हीन चोरांचें हें कृत्य कैद जालां। आरडेक्स गोवा ब्युरो रिपोर्ट। आज साधारण एक 10 सुमार म्हाका मडगांव स्टाफाचो फोन आयलो। हांव म्हज्या केपें ऑफिसान आशिल्लो की मडगांव शॉपाची शटराची दोनी हुकां आसात ती मोडल्या आनी शटर ओपन आसा। सो मागीर ताणें भितर वचून पळयलें जाल्यार सगळे मोबायल थंयचे ना, म्हळ्यार एक सुद्दां मोबायल नाशिल्लो। सगळें म्हळ्यार तें आमकां कळ्ळें की हे चोरी जाल्या। मागीर आमी सगळे आम केपेंच्यान हांगा आयले आनी हांगा येवन आमी पुलिसांक इन्फॉर्म केलें। मीन टायम पुलीस आयले जाल्यार सगळे जितले स्टॉक आशिल्लो मोबायलाचो आनी कॅश तांणी चोरून व्हेली। म्हळ्यार एक मोबायल साधारण 10 लाखाच्या वयर ताजो व्हॅल्यू आसतलो आनी कॅश साधारण 1.5 लाख सुमार आशिल्लो। म्हळ्यार आमचे 2 शोरूम मोबायलाचे आनी मल्टी ब्रँड शोरूम दोनी मेळून 1.5 लाख कॅश आशिल्लो ते व्हेले तांणी। आनी आमकां सीसीटीव्ही फुटेजा प्रमाणे ते भितर आयले आनी चोरले ते सगळे मेळटा। सीसीटीव्ही फुटेज आमी पुलिसांक दितले आतां। पुलिसांनी येवन ती पळयल्या। तातूंत भितर 2 जाण दिश्टी पडटात, पूण तांणी बुरखा घाल्लो आसा आनी रस्त्यारूय भायर भोंवता अशें थोडें दिसता। आमचो हांगा भायरूच कॅमेरा आसा, पूण तो तांणी भितर सरचे पयलीं कॅमेरा बॅन केला, टर्न करून दवरला। पूण भितरल्या कॅमेराचेर ते आयल्यात, पूण तांणी तोंडाक बुरखो बांदला। पूण हांगा ट्रॅफीक सिग्नल आसा, पूण हांगा ट्रॅफीक सिग्नल हांगाचे कॅमेराचेर एका दीस ते मेळपाक शकता, पूण ते चलता काय चलना तें म्हाका सारकें खबर ना हांगा। आनी आमी बाकीचे खंय कॅमेरा कडेन कितें हें मेळटा जाल्यार पळयतात, पूण हांगा मेन म्हळ्यार ट्रॅफीक सिग्नल आसा। ट्रॅफीक सिग्नलाचो कॅमेराचेर चड बरें कळपाक शकता। ते आमचे जेन्ना शॉपाक ताणें एंट्री केल्या तेन्ना ताणें बुरखा घाल्लो आसा। सो बाकीचे कळपाक सीसीटीव्हीचे टायमींग कितलो हे साधारण ते 5:30 सुमार तांणी ती भायले शटर हें केलां आनी 5:45 सुमार ते भितर सरता। 5:45 आनी एक मागीर अर्दवर ते 45 मिनिट्स ते भितर आशिल्ले।